बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्गींच्या बापा तुका अर्घ आणि महिमा दिता. जेजू ख्रिस्ता तुका अर्घ आणि महिमा. पवित्र आत्म्या तुका अर्घ आणि महिमा. सगळी बाब भयणां एकठांय जाल्यान त्या खातीर अर्घ आणि महिमा. जेजू तुजे उतार म्हणटा मॅथ्यू 18:20, ज्या जाग्याचेर दोगां तेका म्हाज्या नांवान एकठांय जाता थंयसर हांव आसा. ह्या वेळार जेजू तूं आमच्या मदें आसा, कित्याक तुजे उतार म्हणटा आनी तुजे उतार जावन आसा ते सोत आनी तुजी सोतां आमी शिकपाक येयल्या. आनी आयज तूं तुज्या उतरांतल्यान आमचेशीं उलयतलो म्हणून तुका अर्घ आनी महिमा दिता. आमची उतरां न्हू, पूण जेजू तुजे उतर आमी उलोवपाक पवित्र आत्म्यान आमकां आदार दी. पवित्र आत्म्या म्हाज्या तायाचेर ताबो घे. म्हाजी उतरां न्हू, पूण पवित्र आत्म्या तुजी उतरां. ह्या मागणें करता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. आमेन. प्रेज गॉड. आमेन. भाव भयणांनो, 2 दीस जाले नियाळ कोत्तालो देवाच्या उतराचेर आनी म्हाका मhonn'nean आमी आहा, मhonn'neaच्या पुस्तकान आमी आहा. म्हणटकूच देवान म्हाका हो स्क्रिप्चर दिलो आयज आनी ह्या स्क्रिप्चराचेर भाव भयणांनो आमी आयज उलयतले आनी बारीकसाणेन वयतले. हांव भाव भयणांनो, देव म्हाजेशीन कितें उलयलां पळय तें खूब बारीकसाणेन वयतलें भाव भयणांनो. कित्याक हांव हेजेरूच आसलो, प्रोवर्ब्साचेरूच आहा, मhonn'neaचेरूच आहा आनी हो स्क्रिप्चर देव म्हाज्या लागीं उलयलो. म्हणटकूच आमी आयकोया भाव भयणांनो, बारीक आमचे कान, ओत्मीक कान आमी ओपन करून आयकोया, कित्याक आमी हांगूर शिकपाक येयल्या भाव भयणांनो देवाचें उतर. आनी देवाच्या उतरान जाणवाय आहा. आनी गेले आमी प्रोवर्ब्स 1, 2 आनी 3 हेजेर फकत जाणवायेचें उलयता. देवाचें उतर जाणवायेचें उलयता. आनी जाणवाय गरजेची भाव भयणांनो आमकां ह्या संवसारान जियोवपाक. देवाची जाणवाय आमकां गरजेची. आनी आयज देव आमचेशीन आपणाच्या उतरा उदेशी उलयता. आनी हांवें म्हाजें टिचींग भाव भयणांनो पनिनोवन घेतलेलें आनी हांवें म्हटलेलें देव 90% ऑफ द टायम आपणाच्या उतरान सावन उलयता भाव भयणांनो. हे उतर जावन आसा जिवे उतर. हे उतर तुज्या लागीं उलयता. जेन्ना हे उतर तुज्या लागीं उलयता तेन्ना ताका आमी म्हणटा रेमा. बरयलेले उतर आहा ते लोगोस आनी हे उतर जेन्ना तुजेशीन उलोवंक लागता ते रेमा. देव तुजेशीन ह्या उतरा उदेशी उलयता भाव भयणांनो. आनी आयज आमचेशीन देव उलोवंक सोदता, आपणाच्या उतरा उदेशीन उलोवंक सोदता भाव भयणांनो. आनी जायते टायम भाव भयणांनो हांव सांगत आहा, आमी तर आमच्या भुरग्यांक कितें दिवपाक जाय ना जाल्यार देवाचें उतर दिवपाक जाय भाव भयणांनो. मागीर रडोन फायदो ना. आमची भुरगीं आयकनात. आमची भुरगीं देवाचें उतर ना, तांकां संवसाराचीच उतरां उलयता. कित्याक भुरग्या कोणार सान तांकां देवाचें उतर शिकोवंक ना भाव भयणांनो. जेजू जेन्ना तूं जट्टेच्या दिसा जेजूच्या फुड्यान उबो रावतलें तेन्ना देव तुका विचारतलो आपणें तुका फळां दिल्लीं, ह्या फळांचें तुवें कितें केलें? बरो सांबाळ केलोय? देवाचें उतर तुवें तांकां दिलें? भाव भयणांनो थंय आमी शेणटेले. ताका लागून बरी आवय बापूय आमी जावया, आमच्या भुरग्यांक देवाचें उतर दिवया. आनी हेज्या पयलीं भाव भयणांनो आमकां जाणवाय नासली देवाच्या उतराक आमी व्हडतो जागो दिवंक जाय म्हणून. आमी रिलिजियस स्पिरीट जावन पडले. आयकता आपले, गेले मिसाक येयले, सांजच्या 7 केस केलो. देवाचें उतर खंयच ना भाव भयणांनो. निमणो जागो देवाच्या उतराक. आनी हांव मिनिस्टर करतना सदांच भाव भयणांनो लोक अशें सांगता, ना ब्रदर आमी 7 केर्स करता. पूण देवाचें उतर पळोवया कितें म्हणटा पळय तें भाव भयणांनो. देवाचें उतर पळोवया कितें म्हणटा पळय तें. कितकी आमी सारकी आहात आनी कितकी आमी चुकल्यान देवाच्या उतरान आमी करेक्शन करपाक जाय. कित्याक आमकां खबर आहा भावार्थ मोगान चलता. म्हणटकूच दुसऱ्यांचे वायट उलोवनूय कांय फायदो ना.
दुसऱ्यांक बोटाय दाखोवन कांय फायदो ना, कित्याक नाल्यार आमचो भावार्थ चलचो ना. भावार्थ मोगान चलता. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. सिस्टर वाज. Mhonn'neo 4:20. म्हज्या पुता हांव तुका कितें सांगता ताचेर chit दी. Chotraien Mhojim Utram Aik. तांकां तुजे नodrê bhair dovorinaka. तांकां तुज्या kallzant ballgun dovor. कित्याक zankam ती melltat तांकां तें jivit आनी सगळ्या मनशाकुळाक bholaiki. आणि इंग्लिशीन अशें म्हणटा, भाव भयणानो, माय सन गिव अटेन्शन टू माय वर्ड्स. Incline your ear to my saying. Do not let them depart from your eyes. Keep them in the midst of your heart, for they are life to those who find them and health to all their flesh. भाव भयणांनो, देवाचे उतर आमकां सांगता, म्हज्या पुता म्हजे दुये, हांव तुका कितें सांगता ताचेर चीत दी. गिव युअर अटेन्शन. भाव भयणांनो, हांव तुमकां सगळ्यांक खबर, हांव पुलीस डिपार्टमेंटान काम करता. आनी आमकां जेन्ना आमी परेड ग्रावंडार आसता तेन्ना आमकां म्हणटा अटेन्शन. जेन्ना अटेन्शन म्हटलें, भाव भयणांनो, तुज्या फुडल्यान कोण हालो पडलो, तुजे हे सायडीन ते सायडीन कोण गेलो, तूं आलोंक शेको ना. ह्युमॅटेरियन ग्रावंड थंयसर ना. तुज्या फुडल्यान कोण सकला पडला ताका आनीक कोण येवन पळयतलो, तूं हालपाचो ना. हे आमचे जेन्ना आमची परेड आसता पळय तेन्ना जाता. आनी हांगोर देव आमकां सांगता, म्हाज्या पुता म्हाजे दुये, तुजी चोत्राय म्हाज्या उतराचेर दवर. कितें इम्पॉर्टंट म्हणटा भाव भयणांनो उतर. उतर आमचीशी आहा भाव भयणांनो. काय आमी रिलिजियस स्पिरीट जावन पडल्या. उतराची आमकां जाणवाय ना आनी आमी क्रिस्तांव म्हणटात. आनी आयज भाव भयणांनो, आयज हांव गॉस्पल धाडटलो फाल्यांचे 10 वर्जन्स. कितें म्हणटा 10 वर्जन्साक सिस्टर? 10 आकवारी. 10 आकवारींची गजाल. 2 भाशेच्यो आकवारी असतात तितून. दोनूय क्रिस्ताक वखोतात. पूण 5 ज्यो असतात ती पवित्र आत्म्यान चलतात, ऑयल. आनी 5 जे असतात ती भाव भयणांनो ह्या संवसारा भाशेन चलतात, सर्टिफिकेट क्रिश्चियन. आनी आमी भाव भयणांनो सर्टिफिकेट क्रिश्चियन जावन उरल्यान काय, नाल्यार नियाळ करपाक जाय. कित्याक हे देव सांगता भाव भयणांनो, हांव सांगना, हे देवाचें उतर. माय सन गिव अटेन्शन टू माय वर्ड. देव सांगता, म्हाज्या उतराक नियाळ कर, म्हाज्या उतराचेर तुजें लक्ष दर. Incline your ears to my saying. म्हाज्या उतरांक तुजो कान दी. म्हाज्या उतरांक तुजो कान दी. भाव भयणांनो, आतां म्हाज्या फुड्यान म्हाजो सुणो बसला. तुमकां तो दिसती पडना, पूण बसला हांगर. पूण भाव भयणांनो, तेजो कान असो जाता. कित्याक तो आयकता. आमी देवाक देवाचें जेन्ना उतर आहा पळय तेन्ना आमी देवाच्या उतराक कान दिता काय? कित्याक कान दिवपाक जाय भाव भयणांनो? देवाच्या उतराक कान कित्याक दिवपाक जाय? हेचेर मातसो नियाळ करुया. देवाच्या उतराक हांवें कान कित्याक दिवपाक जाय? Faith comes by hearing and hearing by the word of God. Romans 10:17. भावार्थ येता आयकॉन आनी आयकॉन. एकदांच आयकॉन न्हू भाव भयणांनो. देवाचें उतर एकूच दीस न्हू. देवाचें उतर जावन आसा उणो. आनी हो उणो हांवें सदांच खावपाक जाय.
हो उत्मीक उणो म्हाजो. आनी जेन्ना देवाचें उतर हांव डेली खाता म्हाज्या आत्म्यान घट जाता. ताका लागून हांव देवाचें उतर म्हणटा कांदी म्हाज्या उतराक. आनी भावा भयणांनो, आयची थीम जावन आसा इन्क्लायन युअर इयर्स टू माय सेंग. म्हाज्या उतराक तुजो कान दी. आयची थीम, आयचें आख्खें टिचींग जें घेतलां तें हे थिमीचेर हांवें कोणाचें उतरां, जेजून कितें उतरां उलयलीं तेजेर कान दिवया. इन्क्लायन युअर इयर टू माय सेंग. म्हाज्या उतरान तुजो कान दी. भाव भयणांनो, देवाच्या उतराक आमी कान दिवपाची गरज आसा. हेच्या पयलीं तर आमकां शिकोवंक ना, नो प्रॉब्लम. आदले पोवन कांय फायदो ना. आतां आमी नवी रचना. देवा कडेन म्हाका फायदोच जातलो म्हणून येवन फायदो ना भाव भयणांनो. आमी पळयल्या जायतीं जाणां कितें जाता भाव भयणांनो, कोणाक हांव बोट दाखयना, पूण सिस्टर जोनिनाक खबर आहा टर्मिनल इलनेस, कॅन्सर, हे पिडेंतल्यान तुका देव सुटका दिता. तुजी सुटका मेवली तेजे उपरांत टाटा बाय बाय. देवाचें उतर म्हणटा गॅलेशियन 6:7 गॅलेशियन 6:7 म्हणटा, डू नॉट मॉक गॉड, गॉड इज नॉट मॉक्ड. देवाक फोटोंक सोदिना काय भाव भयणांनो. देव जाणा तूं कित्याक लागून आपणाची येयलाय पळय तो, पूण देव कंडिशन घालून तुका पेकोणी दिवपी मनीस देव न्हू. देव तुका दिता कित्याक त्या टायमार तुजी गरज आसली नाल्यार तूं मरोन वचपाचें म्हणून देवान तुका पेकोणी दिली ती. पूण तूं तर देवाच्या उतरान रावनाय नाल्यार सैतानाक खबर आहा, कित्याक सैतानाक सगळें स्पिरिच्युअल खबर आहा. जाणा तो हो मनीस देवाच्या उतरान आहा काय देवाच्या उतरान भायर आहा. देवाचें उतर सांगता सबमीट युअरसेल्फ टू गॉड, रिसिस्ट द डेव्हल अँड ही शॅल फ्ली फ्रॉम यू. देवाक खालकी जाव, देवाच्या सावळेपणाक यो, देवाचे सावळेपणाक यो भाव भयणांनो. जेन्ना आमी देवाचे सावळेपणाक येतली तेन्ना आमी देवसाराक पाट करतली. सबमीट युअरसेल्फ टू गॉड, रिसिस्ट द डेव्हल, देवसाराक पाट कर, देवाक फुडो कर, देवसाराक पाट कर आनी तो तुज्या कडल्यान पवतलो. पूण उतर जाय भाव भयणांनो. 4 हत्यारां, 4 weapons in the kingdom of God. 4 हत्यारां जावन आसा देवाच्या राज्यात. एक जावन आसा देवाच्या रोगोत. द ब्लड ऑफ जीसस इज युअर वेपन. सेकंड जावन आसा द नेम ऑफ जीसस, देवाचें नांव दुसरें तुजें हत्यार. तिसरें जावन आसा देवाचें उतर आनी चवथें जावन आसा मागणें. ही 4 हत्यारां देवान तुका दिल्ली आसा भाव भयणांनो. पूण तुका तर हितून देवाच्या उतराचीच तर जाणीव आयना. नाल्यार शेळलेले जिवीत जियेतले भाव भयणांनो आनी देवाक ब्लेम करतले. कितक्यो आमी लोकांक पळयले जी तेंचे मिलाक तेंकां मेवली आनी मागीर देवाक टाटा बाय बाय. भाव भयणांनो, देवाक कांय प्रॉब्लेम ना. देव दिवपी, ही इज अ गिवर. इफ तेणें तर आपणाच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारान वपला नाजाल्यार तो दिवपी देव. तुका कंडिशन घालून तो तुका हें करिना. पूण तूं तर देवान शाणो म्हणून सजमताय नाल्यार सैतान तुका ऑलरेडी तुजेर एंटिनार आपणाचो लाग आहा. आनी ताका लागून देवाचें उतर म्हणटा तुजें तर देवाच्या उतरान तर नाय आनी सैतान येतलो, पळयतलो आनी 7 जाणांक घेवन येतलो आनी तुजे पयल्याहून तुजें कंडिशन वर्स, अशें देवाचें उतर म्हणटा. सारकें सिस्टर जोनिना? येस ब्रदर. 7 टायम तुजी आनीक ते वाडटले. देवाक फोटोंक सोदूंक ना उबारो भाव भयणांनो. आमी सगळीं देवाशीन त्रास आहा पळय तेन्नाच येता.
पूण जेन्ना तूं त्रास हा तेन्ना येयलाय तेन्ना शाणो जावंक सोदिनाका. कित्याक भावार्थ मोगान चलता. फेथ वर्क्स थ्रू लव. गॅलिशियन 5:6 म्हणटा. सिस्टर, गॅलिशियन 5:6 वाच. जेजू क्रिस्ताच्या एकतारान आसलोल्यांक ताणें सुनोद केली ओ ना केली म्हूण प्रवाद ना. म्हत्वाचें तें एकूच, प्रिती मोगाचे स्फूर्तीन आपलो वावर करीत आसा तो भावार्थ. प्रितीमोग. प्रितीमोग म्हणजे अनकंडिशनल आगापे. मोग ना जाल्यार तुजो भावार चलचो ना. भावा भयणानो, तूं कितकी शेपडी पडय. कित्याक देव म्हणजे मोग. देवाच्या हाजेरीन येताय नाल्यार मोगान येवपाक जाय. ताका लागून बोगसाण्याचे देव उलयत आसता. देव तुका रागाचे उलयना. देवाचे उतर भावा भयणानो तुज्या तकलेक बरयलेले ना. देवाचे उतर तुज्या आत्म्यांक बरयलेले आहा. गॉड इज अ स्पिरिट. द वर्ड ऑफ गॉड इज अ स्पिरिट अँड वी आर स्पिरिट बिंग्स. आमी आत्मीक आनी ह्या देवाचे उतर आमच्या आत्म्यांक बरयलेले आहा. भावा भयणानो उगडास तर. म्हणटकूच देवाच्या उतराक सगळ्यान व्हरतो जागो. तुज्या फायद्याक लागून तूं येयलाय नाजाल्यार तुका हे उगडास दवर. गॅलिशियन 6:7 उगडास दवर. गॉड इज नॉट मॉक्ड. तूं सोचमा नाकाय तूं देवाहून शाणो म्हणून. देवाक ऑलरेडी खबर आहा तुजी मिलाक जाल्या उपरांत तूं देवा कडल्यान शू जातलो. देवाक ऑलरेडी खबर आहा भावा भयणानो. पूण तुका हांव सांगता, देव कंडिशन घालिना आपणाचें बरेपण दिवपाक. पूण सगळी गेम सैतान तुजी पळयता. सैतानाची नजर त्या टायमार तुजेर आसता. आनी आयज हे म्हाका देवान उलोवपाक सांगला भावा भयणा. हांव असोच कोणाक मिनिस्टर करतालो. आनी भावा भयणानो, मिनिस्टर करतना ही बायल म्हाका म्हणूंक लागली, ब्रदर आमचे फायनान्शियल प्रॉब्लम, आमी लोनानूच आहा. म्हणटकच हांवें हे बायलेक कितें सांगलें, आमकां खबर आहा. हांव नको सिस्टर मेलनी म्हणून मेलरी UK ही सारकी कांयच पयशे नासले, रिणां नासली, घर घेवपाक जाय आसलें. आनी ब्रदर जॉन्सनाक तिणें फोन केलो. आनी ब्रदर जॉन्सनान तिका सांगलें, तुजीशीन हा तितकें तुज्या हातीन हा तें काड आनी गरिबांक दी. आनी भावा भयणानो, समज तुजेशीन £200 आहा, तुज्या भुरग्यांक खावपाक पिवपाक कांय ना, तूं £200 काडटा आनी गरिबांक दिता. पूण तिणें ब्रदरान सांगलेलें तें केलें आनी तिजी मिलाक तिका मेवली. अशें तेके भयणीक हांव मिनिस्टर करतालो. आनी हांवें हे भयणीक सांगलें, पळय म्हटलें, तुका तुजे फायनान्शियल डेप्तांतले भायर सरपाक जाय, तुजीशीन आहा तें देवाच्या राज्यान घाल. ते म्हणूंक लागले, ब्रदर ना म्हणूंक लागले, एकदां आपणाचो हो प्रॉब्लम जालो की मागीर आपूण देवाक दितली. कंडिशन्स. देवाची सिस्टम, तूं देवाचे सिस्टमीन इनवॉल्व जावपाक जाय. देवाचे सिस्टमीन इनवॉल्व जावपाक जाय भावा भयणानो. कहो इनवॉल्व जातलो देवाचे सिस्टमीन? देव सांगता पळय तें करूं. देव सांगता पळय तें करून तूं देवाच्या सिस्टमीन इनवॉल्व जातलो. प्रॉस्पेरिटीचेर तो तूं उलयताय नाजाल्यार देवाचें उतर सांगता, गीव एंड इट शॅल बी गिवन. तूं दिवंक सोदिनाय, पूण तुका जाय, तुका खंयसरल्यान तरी पयशे येतले म्हणून. रॉंग अंडरस्टँडींग भावा भयणानो. जायत्या जाणांक कितें दिसता, आमी सांगता आमकां कितें पयशे जाय, आमकां दिवपाची गरज ना भावा भयणानो. हांव खरेंच सांगता, तुमकां तर अशें दिसता की आमी हें प्रीच करतात, तुमी आमकां पयशे दिवपाक जाय म्हणून. दिवपाची गरज ना. देव आमचो सोर्स.
देव आमचो सोर्सान आसा. पूण तुमी तर अशें चिंता आमी तुमकां सांगता कित्याक आमकां पयशे जावप. म्हाका तें सांगपाची गरजूच ना भाव भयणानो. हांव तुका सिस्टम सांगता, देवाचें उतर सांगता. आनी देवाचें उतर तूं मानशीत जाल्यार तुका फळ मेळटलें, नाल्यार मेळचें ना. खंयचोच शेतकामती बियो आपणाच्यो काडून ऑल्तारार धरून ताका पीक येना, आपल्या प्राणूच पीक येता भाव भयणानो. कायदो देवाचो कायदो आमी शिकयता. जायता भाव भयणांक आमी सांगता भाव भयणानो, कित्याक तुमी वाडपाक जाय आनी चडपाक जाय. होय आमचो थेवो, देवाचो थेवो आहा पळय तसो. आमी भाव भयणानो देवाचें उतर कित्याक शिकयता? तुका सोंपें जावपाक आनी तुवें तें एप्लाय करपाक आनी तूं वाडपाक आनी चडपाक. आमी वाडपाक आनी चडपाक म्हणून न्हू. आमी वाडटा आनी आमीय चडटा. हांव तुका शिकयता पळय तेन्ना हांवूय शिकता. जेन्ना देव म्हाका हें देवाचें उतर दिता तेन्ना हांवूय शिकता. पूण भाव भयणानो देवाचें उतर सांगता पळय तेका आमी कान दिवपाक जाय. इन्क्लायन युअर इयर्स टू माय सेइंग. देवान तर म्हटलां करपाक जाय. तुजें हेड नॉलेज उजार करपाची गरज ना भाव भयणानो. देव व्हेरी क्लियरली सांगता, इन्क्लायन युअर इयर्स टू माय हियरिंग. म्हाज्या उतराक तुजो कान दी. डू नॉट लेट देम डिपार्ट फ्रॉम युअर आयज. दोळ्या कडल्यान ते पयस जावपाक जायना. कितें म्हणटात कोंकणीन एक म्हणणें आहा, दोळ्या आड मसण पाड. कितें म्हणटा न्हू सिस्टर? म्हणजे तुज्या दोळ्या तर आड आहा. देवाचें उतर भाव भयणानो तुज्या फुड्यानूच आसपाक जाय. एटेन्शन म्हणजे दुसरें सगळें सोडप. देवाच्या उतराक पयलो जागो दिवप. मागीर हें आयकप देवाचें उतर. पोत्तून उलोवप. आय एम ब्लेस्ड, आय एम एनॉयटेड. हांव देवाच्या बेसावन भरलेलो, हांव देवान मागलेलो. तूं म्हणत रावताय तुज्या वयर. हांव मरचो ना, हांव जियेतलो आनी देवाचें उतर हांव परगट करतलो. तूं म्हणत रावताय. कितें करताय भाव भयणानो? तेज्या सिस्टमान तूं टॅप करताय. तूं उलयताय पळय तें तुज्या लायफान घडोवन येता. कित्याक पदवी तुज्या तोंडान घातलेली आहा भाव भयणानो. उतरांक पदवी आहा. आमकां जेजून आपणा भाशेन रचल्या आनी आपणाची आख्खी पदवी आमच्या भितर घातलेली आहा भाव भयणानो. कांयच आमकां उणें करूंक ना. इतको आमचो मोगाळ देव. फुडें म्हणटा, कीप देम इन द मिड्स ऑफ युअर हार्ट. काळजान उतर आसपाक जाय भाव भयणानो. जायते आमी कितें करता, सांगता म्हणून रागार जायनाका भाव भयणानो. हांव बऱ्याकूच सांगता आनी तुमचो मोग करता म्हणून हांव तुमकां सांगता भाव भयणानो. आमी करेक्शन करपाक जाय म्हणून सांगता. आमी मिसाक वयता. शर्माव थंयसर सांगता. 5 मिनटां शर्माव सांगलो आनी मागीर कितें जाता, मिस खबर जाल्या उपरांत तूं भायर कोणाकूय सांग, आयच्या दिसा गॉस्पेल कितें आसलें कांय ना, खबर ना. कितें हाडलें कांय ना, खंय गेल्लो खंय ना. 5 मिनटांचे तुका नियाळ उरना. कित्याक कान, यू हॅव नॉट इन्क्लायन युअर इयर्स टू माय सेइंग. देव म्हणटा तुवें म्हाज्या उतराक कान दिवंक नाय. अशें घडटा भाव भयणानो. खरेंच सांगा तुमी सिस्टर जोनिना, अशें घडटा. आमी मिसाक वयता आनी मिस खबर जाता म्हणून आमकां गॉस्पेलूच खबर ना. कित्याक देवाच्या उतराक आमी कान दिवं. तें उतर जे उतर ओलोतरीर सावन उलयलेले ते तुज्या काळजान वचोंक ना भाव भयणानो. उतर देवाचें तुवें काळजान सांबाळून दवरपाक जाय. आनी आमी जायते टायम भाव भयणानो अशें म्हटलां, जॅक एंड जिल तूं कशें जाणाय कित्याक तुज्या काळजान आसा भाव भयणानो. ते तुज्या काळजान आसा म्हणून ते इतकी वर्सां 30 वर्सां पासून तूं तें जाणाय. तीस वर्सां पासून ते तूं जाणाय
कित्याक तुवें तुज्या काळजांत घातलाय देवाचें उतर तो लिपोवन दवरपाक जाय नाजाल्यार तें काळजांत दवरपाक जाय बाब. देवाचें उतर आहा आनी काळजांत तर घालूंक नाय भाव भयणांनो चलना. हेजेर हांवें जायत्यो टिचींग दिल्ले आहा. सॉयल and seed does not work individually, they require both. इंडिव्हिज्युअली काम करिना भाव भयणांनो. सीडाक सॉयल जाय, सॉयलाक सीड जाय. काळीज जायत भाव भयणांनो. देवाचें उतर काळजांत वचपाकूच जाय, कंपल्सरी. हेड नॉलेज न्हू भाव भयणांनो. हांवें सांगलां देवाचें उतर तुजें हेड नॉलेजाक बरयलेलें ना, देवाचें उतर तुज्या आत्म्यान बरयलेलें, तुज्या काळजाक बरयलेलें. ताका लागून देवाचें उतर म्हणटा फ्रॉम द अबंडन्स ऑफ युअर हार्ट शॅल युअर माउथ स्पीक. जे तुज्या काळजान आहा ते देवाचें उतर तूं उलयतलें. आतां गेल्या विकान सिस्टर जोनिना कित्याक आमी सिस्टर निकिताची ती खंयची स्क्रिप्चर घेतले ते म्हाका खबर नासली आनी सिस्टर कियोमी खंयचे स्क्रिप्चर घेतले ती म्हाका खबर नासली. पूण जेन्ना सिस्टर जोनिना थंयसर फुडल्यान बसलेली ती स्क्रिप्चर म्हणटा हांगा सिस्टर जोनिना ती फाट फाट करून स्क्रिप्चर बायबलार पळय नासतना उलयताली. कित्याक देवाचें उतर काळजान आसा. देवाचें उतर काळजान आसा म्हणून तिच्या तोंडांतल्यान भायर येता. सिस्टम भाव भयणांनो ती देवाची सिस्टम ही तुज्या काळजान देवाचें उतर आसपाक जाय. फॉर देअर लायफ टू दोज हू फायंड देम. हे देवाचें उतर कोणाक मेवला ताका जिवीत मेवला म्हणून उगडास दवर भावा भयणांनो. जिवीत आनी साश्णीत जिवीत. लायफ ए लायफ ऑफ अबंडन्स. सुबाम जिवीत तुका मेवला हांगरूच न्हय पूण तूं साश्णाच्या साश्णांक स्वर्गार तूं देवा वांगडा जियेतलो. हे जिवें उतर भावा भयणांनो. आनी ह्या उतरा फाटल्यान आमी धांवपाक जाय. आनी आमी भाव भयणांनो देवाच्या उतराक आमी दिवंक ना इम्पॉर्टन्स. स्पेशली जे रिलिजियस स्पिरीट हा पळय ते आमी म्हणटा आमी जेजूचेर सोत मानता. म्हाका फाटल्या दिसांनी कोण विचारले आमकां कशें कळोन येतले आमी जेजूचेर सोत मानता पळय ते. भाव भयणांनो जेजूचेर तूं सोत मानताय नाल्यार देवाचें उतर जाय. उतर ना नाल्यार कसो सोत मानतलो. कोणेन सांगलां पळय तें आयकोन ताका म्हणटात नोईंग अबावट गॉड. म्हणजे देवाचें हांवें आयकलां आनी म्हाका खबर आहा. तो भावार्थी न्हू. देवाचें उतर जॉन 17:3 म्हणटा नोईंग गॉड इज इटर्नल लायफ. देवाक तूं तेज्या उतरा उद्देशी तुवें ताका वखोंक जाय. तेज्या भारी तुजी इश्टागत आसपाक जाय. तेज्या भारी तुवें डेली उलोवपाक जाय. नोईंग गॉड म्हणजे इंटमेट रिलेशन. पूण भाव भयणांनो देवाचें उतर तर म्हाका खबर ना. आनी आमी क्रिस्तांवां जल्माक सान थोडीं जाणां आमी क्रिस्तांवां जल्माक सान पूण एक बायबल स्क्रिप्चर पासून खबर ना. कित्याक तुजी मिस्टेक न्हू. आमकां देवाच्या उतराची जाणवायत दिवंक ना. आमकां सांगूच नासले देवाचें उतर इतकें इम्पॉर्टंट. आमकां सांगलेलें सातान बॉस आनी मागीर मागणें कर आनी फुडलें हांव उलयना. आनी तेंच आजुनूय करतात भाव भयणांनो. बरें आनी एक थँक्यू होली स्पिरीट. आतां म्हाका पळय होली स्पिरीटान आतां म्हाका एक सांग. उलयता उलयता होली स्पिरीट म्हाका आतां एक सांगता. शेपर्ड म्हणजे कोण? गवळी. आनी मेंढराचो कॅरेक्टर जाणात भाव भयणांनो तुमी? मेंढराचो कॅरेक्टर खबर आहा तुमकां? मेंढरो कोण सांगूंक शकता मेंढराचो कॅरेक्टर? भाव भयणांनो कितें सिस्टर? They lose their way often. Correct sister. They not only lose their way. भाव भयणांनो मेंढऱ्याक आपणाच्या घरा कडेन येवपाक इम्पॉसिबल जो मेरेन ताका तेजो गवळी हाडिना.
विदाउट द शेपर्ड द शीप कॅन नॉट कम बॅक टू हिज होम. आनी भाव भयणानो, हांव मोगान सांगता, आमचे जे गवळी आहा ते आमकां रॉंग वाटेन चलयतात. सगळ्यान व्हडली शिक्षा तांकां मेवतली. आमी त्या वणक्यान वयतली ती वयतली, पूण सगळ्यान व्हडली शिक्षा तांकां मेवतली. देवाचें उतर म्हणटा. म्हाका कोणाच्या राग ना भाव भयणानो. हांव मोगान कितें तें सांगता. हांव सोत पळय तें उलयता, आनी सोत उलयता ते त्या मनशाचो रागूय येता. पूण कांय परवो ना भाव भयणानो. देव म्हाजो राग करचो ना हें म्हाका खबर आहा, कित्याक देव म्हाजो मोगाचो देव. आनी होच मोग आमी दिवपाक येयल्या भाव भयणानो. आमी जो अनुभवला तो तुमकां आमी दिवपाक येयल्या भाव भयणानो. देवाच्या उतराक पयलो जागो दिया. हे रिलिजियस स्पिरीट जावन बसोनाकान भाव भयणानो. म्हाका कोणाच्या आड उलोवपाची गरज ना, पूण सोत पळय तें म्हाका सांगपाकूय म्हाज्यान बंद जायना भाव भयणानो. हो म्हाजो कॅरेक्टर. आय कांट स्टॉप टेलिंग द ट्रूथ. कित्याक देव म्हणटा आपणाचें उतर जावन आसा सोत, आनी हें सोत सांगपाक जाय. आनी मारयेन कितें म्हटलें भाव भयणानो, मदर मॅरीन कितें म्हटलें, जावनी तुज्या उतरा प्रमाणे. उतराक पयलो जागो दिलो. शी इन्क्लायन्ड हर इयर्स टू द वर्ड ऑफ गॉड. जेन्ना आज बोडवो गाब्रियल येयलो तिच्या फुड्यान, तेन्ना आपणाचे कान भाव भयणानो तिणें देवाच्या उतराक दिले. ते उतर आयकले, आपणाच्या काळजान भितर घेतले आनी म्हटले, जावनी तुज्या उतरा प्रमाणे. आनी आमकां कितें शिकयतात? आमकां कितें शिकयतात ती तुमकां खबर आहा. हांव सांगत नाल्यार मागीर थोड्यांक चिमटो येतलो. मारयेन सांगलें, म्हजो पूत सांगता तितकें करात. कोण आयकपाक रेडी आहा? देवाचें उतर सांगता एकूच वाट. आय एम द वे, आय एम द ट्रूथ, आय एम द लायफ. आय एम म्हणटा एकूच. हांव मोगान सांगता भाव भयणानो, करेक्शन करिना नाजाल्यार रॉंग किंगडमान आसतली. देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जियोवपाक जाय. आनी हांव तुमकां गॅरंटीन सांगता, 101% गॅरंटी दिवन सांगता, मदर मॅरी जेन्ना म्हाका स्वर्गार मेवतली तेन्ना म्हाका म्हणटली, शाबास म्हाज्या पुता. पाटयेर म्हाज्या येवन थापटा मारतली, तुवें सोत सांगले, सोत तूं उलयलय म्हणून म्हाका शाबासकी दितली. कित्याक तेन सांगल्या ती उतरां पवित्र आत्म्यान उलयलेली उतरां ही बरयलेली आसा. आनी जे आमकां सांगतात पळय ते खंय बरयलेले ना. कायदे, ट्रेडिशन्स, कस्टम्स. मेल्या उपरांत स्वर्ग जोडूंक सोदतात भाव भयणानो. मेल्या उपरांत स्वर्ग जोडूंक जायना. जियेताय तेन्ना देव म्हणटा. आनी एक भाव भयणानो, हे चड करून रिलिजियस स्पिरीट आसता ते म्हणटा पळय, पवित्र आत्मा म्हाका उगडास हाडटा तुमकां सांगपाक. एक म्हाका पॉयंट सांगता. रिलिजियस स्पिरीट आहा ते हें म्हणटा, लेट अस स्टॉर्म द हेवन. स्वर्गार आमी मारुया झूज. आनी देवाचें उतर 1 John 4:4 सांगता, द वन हू इज इन यू इज ग्रेटर दॅन द वन हू इज इन दिस वर्ल्ड. देव हांगोर आहा स्वर्गार आनी खंय वयता झूज मांडपाक. आनी एक प्रिचराचें आयकतालो आनी तो प्रिचर सांगता, एक म्हणटा प्लेन गेले म्हणटा, 160 लोकांक घेवन प्लेन गेले इंटरसेसरी प्रेयर करपाक प्लेनान. कित्याक थंयसरल्यान देव तांकां लागीं मेवतलो. तो प्लेन सारकें आहा. देवान धर्तेर केल्यो मिलाग्री, जेजून ह्या धर्तेर केल्यो मिलाग्री, तेज्या टायमार प्लेन नासले. बापाय कडेन वचोन प्लेनान वचोन येनासलो भाव भयणानो. देवाचें उतर सांगता तुज्या भितर आहा तो व्हरतो. देवाचें उतर सांगता तुजी कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर. आनी आमी शेळ्ळ्या भाव भयणानो. कोण कितें सांगता पळय तें आयकता आनी तेंच करता.
भाव भयणानो, म्हाका वायट दिसता हें उलोवपाक, पूण उलोवचें पडटा. सोत आमच्या देंवसारान आमचे दोळे धांपून दवरलेले आहा. रॉंग टिचींग कॅन लीड यू टू द पिट्स ऑफ हेल. अमोगान सांगता भाव भयणानो. आनी हांगर देवाचें उतर म्हणटा, फॉर दे आर लायफ टू दोज हू फायंड देम. देवाचें उतर सांगता, जे कोण म्हाजें उतर आपणाच्या लायफान घालता तांकां जिवीत मेवता, सुबाम जिवीत आनी साशणीक जिवीत. फुडें म्हणटा, हें उतर तुका पेकोणी दिता. एंड हेल्थ टू ऑल देयर फ्लॅश. तुजे कुडीक पेकोणी दिता. आत्म्यान बरयलेलें आहा तुजें उतर, पूण जेन्ना तूं तुज्या आत्म्यान हें देवाचें उतर घालताय तेन्ना तुजे कुडीकूय देव पेकोणी दिता. नियाळ करपाक जाय भाव भयणां. मदलोच काडला न्हू, कित्याक देव म्हाजेशी ह्या हेजेर उलयलो. ये 20, 21, 22 तीन स्क्रिप्चर भाव भयणानो तुमच्या दोळ्या मुखार धरा. पळया देव तुमकां कितें सांगूंक सोदता पळय तो. देव सांगता, देवाच्या उतराक पयलो जागो दी. आनी धर्म सांगता, हे कर, ए कर, बी कर, सी कर. आतां देव सांगता ते आयकतले काय धर्म सांगता ते आयकतले, ते प्रत्येक मनशाचेर आसा. बिकॉज गॉड हॅज गिवन यू द फ्री वील. यू चूज. तुका जाय पळय तें तूं चूज कर. धर्म चूज करपाचो आहा, धर्म चूज कर. देवाचें उतर चूज करपाचें आहा, देवाक चूज करपाचो आहा, देवाक चूज कर. जेजून बरोवन दवरलेलीं उतरां तो तेजेर नियाळ करपाक जाय, कित्याक तो म्हणटा, इन्क्लायन युअर इयर्स टू माय सेइंग. म्हाज्या उतरांक तुजो कान दी. प्रेज गॉड. हालेलुया. आमची थीम कितें जावन आसा भाव भयणानो? आयच्या दिसाची थीम जावन आसा, म्हाज्या उतरांक तुजो कान दी. आयच्या दिसाची थीम जावन आसा, म्हाज्या उतरांक तुजो कान दी. मार्क 9:23. सिस्टर तूं कोंकणीन काडून धर. मार्क 9:23 म्हणटा, जीसस सेड टू हिम, इफ यू कॅन बिलीव ऑल थिंग्स आर पॉसिबल टू हिम हू बिलीव्स. कोण म्हणटा? जेजू म्हणटा. भावार धरता तेका सगळें जाता. आतां आमी सगळींच भावार्थी म्हणटात भावा भयणानो. आमी जेजूक वळखता म्हणटा, पूण भावार्थ म्हणजे कितें? वॉट इज द मिनींग ऑफ बिलीव? बिलीव मीन्स माय एक्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू द मेसेज आय हॅव रिसीव. म्हाजे पावल जी म्हाका देवाच्या उतरान म्हाका मेवल्या, देवाचें उतर म्हाका मेवला, तेजेर म्हाजें कॉरस्पॉन्डिंग एक्शन. हांव त्या उतरा प्रमाणे हांव पावल मारता. आनी देव सांगता, पुतून सांगता, थीम म्हाजी देवाच्या उतराक तुजो कान दी. आनी देव हांगर सांगता, इफ यू कॅन बिलीव ऑल थिंग्स आर पॉसिबल टू हिम हू बिलीव्स. तूं तर सोत मानशी. हांगर म्हणटा सम थिंग्स. हांगर म्हणटा ना कॅन्सर बरो जावचो ना. हांगर म्हणटा पॅरालिटीक आहा तो बरो जावचो ना. हांगर म्हणटा ऑल थिंग्स आर पॉसिबल टू हिम हू बिलीव्स. कान दी भाव भयणान. ऑल थिंग्स कितें म्हणटा? ऑल थिंग्स. सम थिंग्स म्हणना, फ्यू थिंग्स म्हणना, ऑल थिंग्स म्हणटा भाव भयणानो. जो कोण भावार देवाचेर धरता तो सगळें करूंक शकता. तुका जेजू सांगता. आनी आमकां कितें शिकयलां? ना अमकोच हात धरल्यार तो बरो जातलो, ना थंय वचपाक जायना, तेजो आत्मो तुजेर येतलो. देवाच्या उतरा प्रमाणे शिकयताय काय देवाच्या उतरा आड शिकयताय? देवाचें उतर हांगा सांगता, जेजू सांगता,
स्वर्ग आनी संवसार रचला पळय तो जेजू सांगता. द आल्फा एंड द ओमेगा सांगता. द बिगिनींग एंड द एंड सांगता. द फर्स्ट एंड द लास्ट सांगता. तूं तर विश्वास दवरशी ना जाल्यार तूं सगळें करूंक शकता. पूण भाव भयणांनो, सिट्युएशन पळयल्या उपरांत आमी कितें जाता? भियेता. सिट्युएशन पळयल्या उपरांत सिट्युएशनाचेर आमचो नियाळ गेलो, देवा वयलो आमचो भावार्थ गेलो. आनी हांगर देव सांगता, जेजू सांगता, कान दी आपणाच्या उतराक. आनी जेजू तुका सांगता, भाव भयणांनी तुका सांगता, म्हाका सांगता, जोण एकल्याक सांगता. आयज प्रिचर चेसर जावपाची गरज ना. जीजस चेसर जा. डोंट रन आफ्टर द हिलिंग, रन आफ्टर द हिलर. पेकोणी दिवपी जेजू फाटल्यान धांव आनी पेकोणी बाय तुका डिफॉल्ट मेळटली. हांगर देव सांगता, खरेंच आपूण तुमकां सांगता म्हणटा, तूं तर विश्वास दवरशी नाजाल्यार तूं कांय कितें करूंक जायना म्हणून ना. ऑल थिंग्स म्हणटा भाव भयणांनो. पूण आमी कितके विश्वास दवरला? कितके आमी विश्वास दवरला? आमी मिलाग्रीचेर मिलाग्री पळयल्या. कित्याक भावार्थ आमी देवाचेर दवरला. पावसा लागीं उलयला. पावसान जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी उलयले. सिस्टर शर्मिला, हांव, म्हाजी बायल आनी म्हाजें चेडूं. पावस ही सायडीन घसघशांनी वता, वारो मारता, लायट ना. आमी चौगाय जाणां सायडीक गेलीं आनी मागणें केलें, देवान आयकलें. देवान आयकलें. आमचो मोगाचो देव भाव भयणां कित्याक आयकचो ना? कित्याक आमचें आयकचो ना? मॅथ्यू 7:7 म्हणटा, सिस्टर वाचता? मागात आनी तुमकां मेळटलें, सोदात आनी तुमकां गावतलें, दारार मारात आनी तें तुमकां उगडटलें. मागात तांकां मेळटा. वाच. मागात आनी तुमकां मेळटलें. मागात आनी तुमकां मेळटले थोड्यो वस्तू. सोदात आनी तुमकां गावतलें. पळय सिस्टर अशें म्हणटा न्हू, मागात आनी तुमकां थोड्यो वस्तू मेळटल्यो. सगल्यो. मागात आनी तुमकां थोड्यो वस्तू मेळटल्यो. सोदात आनी तुमकां थोडें कितें मेळटलें. दारार मारात आनी वद्देत तें ओपन जातलें. अशें देवाचें उतर सांगता न्हू सिस्टर? ना ब्रदर. मागात म्हणटा आनी तें तुका मेळटलें. आहा तुका विश्वास, ह्या जेजूचेर विश्वास आहा तुका मेळटलें म्हणून मागताय पळय तेन्नाच कळटा जेजूक तुका विश्वास आहा वो ना पळय तो. ताका लागून मार्क 11:24 म्हणटा, वेन यू प्रे बिलीव दॅट यू हॅव रिसिव्ड इट एंड इट शॅल बी योर्स. आमच्या बिलिविंगान प्रॉब्लेम जाल्लो आसा भाव भयणांनो. आमचें सोत मानप सारकें ना. सिट्युएशन पळयता आनी सिट्युएशन उलोवपाक लागता, भावार्थ तुजो आल्लो. देव आलयना भाव भयणांनो, तूं आलयता. कित्याक तूं सिट्युएशन पळयता आनी सिट्युएशनाचेर तूं उलयता. एक एकलो असोच आसलो आनी मायटी वॉरियर नांव घेयना, मायटी वॉरियर. आनी देवाच्या उतरान जायतो आसलो. डिप्रेशनान आसलो. डिप्रेशनाचो देवाचें उतर आयकोन देवाच्या उतरान डिप्रेशन आसलो, भायर सरलो. देवाच्या राज्याक भरपूर काम, चालूच काम करप. देवाच्या राज्याक काम करतालो. आनी एक दीस म्हाका मेळलो, आयडेंटिटी डिस्क्लोज करिना भाव भयणांनो म्हणून हांव मातशें चेंज करून. एक दीस म्हाका मेळलो आनी म्हणूंक लागलो, देव तर इतके
आमच्या खातीर सगळें केलां जाल्यार आमकां कित्याक दिसती पडना? भाव भयणानो, त्या दिसा हांवें खूब जाणांक सांगलें हो मनीस डिप्रेशनान वयता. दार तुवें सोयतानाक ओपन केलें भाव भयणा. 24/7 देवाच्या उतरान आसलोलो मनीस. 24/7 पूण देवाच्या उतरा आड तुवें जेन्ना चिंतलें तेन्ना देवसारान तुज्या भितर एंट्री मारली. आनी पुत्तून हो मनीस डिप्रेशनान गेलो. कित्याक? वाट तुवें दिली. ताका लागून देव म्हणटा म्हाजेर भावार दोशी ना जाल्यार तूं सगळें करूंक शकता. माग भाव भयणानो, जाणवाय माग, जाणवाय देव दितलो. तेजें राज सोद आनी सगळें तुका मेवतलें. तेज्या दारार मार आनी तेजें दार ओपन जातलें. Jeremiah 33:3 म्हणटा, कॉल ऑन मी एंड आय विल हियर यू एंड आय विल आन्सर. म्हाका उलो मार आनी हांव तुका जाप दितलो. जाप दितलो म्हणून भाव भयणानो तुजो देव तुका सांगता. आपणाक उलो मार म्हणटा भाव भयणानो, आनी आपूण तुका जाप दितलो. आमी मारलो उलो, आमी उलो मारलो भाव भयणानो. आमी पयले देवाची महिमा. देवान जॉन 11:40 म्हणटा, म्हाजे सोत मानशी नाल्यार म्हाजी महिमा पळयतलो. आमी सोत मारले भाव भयणानो. जेन्ना आमी मागणें केलें पळय तेन्ना सिट्युएशन सगळें नेगेटीव. सिस्टर शर्मिलाक कोणें येवन सांगलें तुमचोर माड पडला. आमी माड पडला, झाड पडला तें पळोवंक ना भाव भयणानो. आमी भावार्थाचें मागणें केलें. पावस थांबलो, लायट येयली, देवाचें उतर परगटून जालें, टेस्टमनी जालें, रिकॉर्डिंग परफेक्ट येयलें. कित्याक? देवाचेर देवान आमी मागलेलें तें आमकां दिलें. स्टॉर्म द हेवन गरज ना भाव भयणानो. देवाचें उतर म्हणटा इफ 2 people agree on earth, on heaven म्हणना. भाव भयणानो, देवाचें उतर इन हेवन म्हणना. You don't have to storm the heaven. हे रिलिजियस स्पिरिट्स हा पळय ते म्हणटा. देवाची उतराची जाणवाय ना ते म्हणटा. देवाचें उतर नको पळय ते म्हणटा लोक. देवाचें उतर सांगता मॅथ्यू 18:19 म्हाज्या नांवान दोगा जाणां तर एग्री जाली. इफ 2 agree on earth on anything, it shall be done by my Father in heaven. Storming the earth म्हणजे Genesis 11:6. जेन्ना त्या टायमार एक इस्रायल पोरजा एक आसली, एक भाशा आसली, आनी तेणी ते प्लान केलो आमी घर बांदुया, स्वर्ग पासून घर बांदुया. स्वर्ग पासून आमी घर बांदुया म्हणून प्लान केलो भाव भयणान. लेट्स स्टॉर्म द हेवन. लेट्स स्टॉर्म द हेवन भाव भयणानो म्हणून असो प्लान केलो. आनी देवान तांकां तेंच्यो भासोच बदलून उडयल्यो. अग्री ऑन अर्थ, यू डोंट हॅव टू स्टॉर्म हेवन. आनी आयज भाव भयणानो देवान म्हाका आनी एक सांगलें. भाव भयणानो, आमच्या बापा आदल्या कराराच्या मागण्या काय नव्या कराराच्या मागण्या? आमच्या बापा आदल्या कराराच्या मागण्या काय नव्या कराराच्या मागण्या? भाव भयणानो, आमच्या बापा आदल्या कराराच्या मागण्या. जेजू, गॉड वॉज नॉट येट ग्लोरिफायड. जीसस वॉज नॉट येट ग्लोरिफायड. आनी जेजू वयच्या पयलीं म्हणटा हेज्या फुडें तूं मागताय पळय तेन्ना म्हाज्या नांवान मागपाक जाय. यू हॅव टू प्रे इन द नेम ऑफ जीसस. बिकॉज ऑथॉरिटी सर्गीच्या बापायन जेन्ना आपणाचो चेडो जिखोन येयलो तेन्ना सगळी ऑथॉरिटी, सगळी महिमा काडून आपणाच्या पुताच्या हातीन घातली.
You have to pray in the name of Jesus. आणि जायते भाव भयणांनो दोळे ओपन करता देव आमचे. आणि माझे कोत्ता कित्याक हांव तुमकां सांगपाक आनी तुमी मागीर ते तुमचे ओपन करपाक. आतां मागणें कोत्ता ते आमी जेजू क्रिस्ताच्या नांवान सर्गीच्या बापाक मागणें करपाक जाय. कित्याक तो जावन आसा ती वाट, एकूच वाट भाव भयणांनो. मोदे आनी शॉर्टकट ना भाव भयणांनो, एकूच वाट, द नॅरो वे. आनी भाव भयणांनो हांगोल्ल्यान म्हापसा बस आहा आनी डायरेक्ट आहा आनी हांव मडगांव देंवपाक. सिस्टर जोनिनागेर हांव वयतां आनी डायरेक्ट बस म्हाका धरल्यार हांव पावतां. आनी एक बस आहा थंयसर इनडायरेक्ट. आनी ही डायरेक्ट बस म्हाका अर्द्या वरान पावयतली आनी ही इनडायरेक्ट बस आहा ती म्हाका 1.5 वरान पावयतली. खंयच्या बसीन हांव वयतलो? डायरेक्ट. जेजू तुमकां सर्गीच्या बापा आशिल्ल्यान डायरेक्ट व्हरता. इनडायरेक्ट बशी कित्याक घेतात भाव भयणांनो? इनडायरेक्ट बशी कित्याक? जेन्ना जेजू जावन आसा एकूच वाट. आनी हांव मागता भाव भयणांनो आमच्या फुडाऱ्यांचे दोळे ओपन जावपाक. कित्याक देवाचें उतर म्हणटा 2 जाणां तर एग्री जालीं नाल्यार तेंय घडोवन येतलें. हे दोळे ओपन जावपाक जाय. जेजू एकूच वाट जावन आसा भाव भयणांनो. सगल्यो वाटो जे परगट करतात त्यो 14 वाटो. एंटी क्रायस्ट 14 वाटो भाव भयणांनो. उगडास तर. Are you for Christ or anti-Christ? Are you in Christ? Are you outside Christ? नियाळ करा भाव भयणांनो. देव म्हाज्या तोंडांतल्यान आयज तुमचेशीन उलयता. 2 दीस जाले हे म्हाजेशीन उलयत आसा. ताका लागून हांवें मॅसेज घातलेली, स्पेशल मॅसेज फ्रॉम गॉड म्हणून. 2 दीस जाले हे म्हाजेशीन उलयता आनी हांव तुमचेशीन उलयता भाव भयणांनो. आनी हो व्हिडिओ हांव इमिजिएटली आयजूच अपलोड करतलो. कित्याक जाय म्हाका. आनी म्हाज्या आड येयल्या लोक जाता भाव भयणांनो. हांव म्हाजे आड येयले म्हणून हांव देव म्हाज्या आड येयना ही म्हाका खबर. देवान म्हाका उज्याक बसका केल्या ही म्हाका खबर आहा. लोक म्हाज्या आड येयलो नो प्रॉब्लम. नो प्रॉब्लम भाव भयणांनो. देव म्हाज्या आड येयलो, मनीस म्हाज्या आड येयलो नो प्रॉब्लम. आनी म्हाका असो भायर मारलेलो आहा ऑलरेडी. पूण संवसारा भायर मारूंक शकना. कित्याक संवसार देवाचो. म्हणटकूच आमी देवाच्या उतराचेर नियाळ करुया. सिस्टर वास. चोत्राय म्हज्या उतराक, चोत्रायेन म्हजें उतर आयक. Incline your ears to my say. Okay. Then Jesus went out from there and departed to the region of Tyre and Sidon. And behold, a woman of Canaan came from that region and cried out to him, saying, Have mercy on me, O Lord, Son of David. My daughter is severely demon-possessed. But he answered her not a word. And his disciples came and urged him, saying, Send her away, for she cries out after us. Amen. Bhair पुढे वाच सिस्टर. But he answered and said, was not sent except to the lost sheep of the house of Israel. Then she came and worshipped him, saying, Lord, help me. But he answered and said, It is not good to take the children's bread and throw it to the little dogs.
And she said, Yes, Lord, yet even the little dogs eat the crumbs which fall from their master's table. Then Jesus answered and said to her, O desire, and her daughter was healed from that very hour. Amen. प्रेज गॉड. भाव भयणांनो, देवाच्या उतार हांगर अशें म्हणटा, आनी आमी आख्खो पॅसेज वाचला. ही एक आन भावार्थी देवा फुड्यान येता, जेजू कडेन येता आनी म्हणटा आपणाचे भुरग्याक मेळ्ळ्या ओतम्यान घोट धरलेलो आसा, म्हाज्या भुरग्याची सुटका कर. आनी देव सांगता आपूण इस्रायल पोरचेक लागून येयला ह्या धर्तेर. इस्रायल पोरचे वारी म्हाजो करार आसा. हांव शेळलेल्या शेळयांक एकठांय करूंक येयला अशें जेजू तिका सांगता. पूण ती आनी मागीर ती फुडें म्हणटा, पूण परत ती म्हणटा की आपणाक हेल्प कर. आनी जेजू तिका म्हणटा. आतां आमचो टॉपीक कितें? चोत्रायन म्हजें उतर आयक. टॉपीक चोत्रायन म्हजें उतर आयक. चोत्रायन म्हजें उतर. बट ही आन्सर्ड एंड सेड, इट इज नॉट गुड टू टेक द चिल्ड्रन्स ब्रेड एंड थ्रो इट टू द लिटल डॉग्स. देव म्हणटा देवाचें उतर जो उणो जावन आसा, देवाचें उतर जो उणो जावन आसा तो काडून सुण्या उडोवपाक जायना. कितें म्हणूंक सोदता भाव भयणांनो? आपूण येयला इस्रायल पोरचेक लागून, आपूण आन भावार्थ्यांक लागून येवंक ना. हांगर भाव भयणांनो एक मॅसेज दिवंक सोदता देव. देव आमकां सगल्यांक लागूनूच येयल्लो, पूण तेका इस्रायल पोरचेन पयलो नाकारूंक जाय. तेन्ना मागीर तो ऑन भावार्थ्यांचेर वयता. हांगर देवाचें उतर सांगता, इट इज नॉट गूड टू टेक द चिल्ड्रन ब्रेड. म्हणजे देवाचो उतर जो उणो जावन आसा तो तुका पेकोवणी दिवपी उणो भाव भयणांनो. द वर्ड ऑफ गॉड विच इज अ ब्रेड. देवाचें उतर म्हणटा, देवाचें उतर अशें म्हणटा मॅथ्यू 4:4. Men shall not live by bread alone, but every word that comes out from the mouth of God. देवाचें उतर म्हणटा हें जावन आसा ओत्मीक खाण. जे ओत्मीक खाण जेन्ना तूं खातलोय तेन्ना तुजे कुडीक पेकोवणी मेवतली. आनी जेन्ना तो भावार्थ पळयता तेन्ना नेक्स्ट स्टेटमेंट आयक देवाचो. इन्क्लायन युअर इयर्स टू माय सेइंग. चोत्रायन म्हजें उतर आयक. Then Jesus answered and said to her, O woman, great is your faith. Let it be to you as you desire. भाव भयणांनो, देव आमच्या कडल्यान कितें मागता ना जाल्यार भावार्थ. देवाचें उतर म्हणटा जो मनीस आपणाशीन येता तो आपणाक फकत भावार्थान खूश करूंक शकता. कोण तेजेशीन येता तेणेन सोत मानपाक जाय की तो तुजो देव. आनी तो कोणाक सोदता पळय तेका तो ही गिव्स अ रिवॉर्ड. Without faith it is impossible to please God, because the one who comes to God must believe that he exists and he rewards the one that seeks him. आता ही बायल येयली भाव भयणांनो, ऑन भावार्थी बायल ही जेजू लागीं येयली, आपणाचो भावार दाखयलो आनी देवान तेका रिवॉर्ड दिलो आनी तिचे चेडू ह्या मेळ्या ओतम्यांतले देवान तेका साल्वार केल्या. भावार्था उद्देश, भावार दाखयलो भाव भयणांनो. देवाक खूश करपाक जाय नाल्यार तुवें भावार दाखोवंक जाय. आनी हांगर उगडास धरा भाव भयणांनो, देवाचें उतर जावन आसा पेकोवणी तुजे कुडीक. वो आदल्या करारान भाव भयणांनो माना देवान आपणाचे इस्रायल पोरचेक 40 वर्सां माना उडयली. ब्रेड, आंच बोडव्याचें खाण, द ब्रेड ऑफ एंजल्स. हे आंच बोडव्याचें खाण इस्रायल पोरचेक उडयलें. नव्या करारान भाव भयणांनो देव आपुणूच
साश्णीक उणो जावन ह्या संवसारान येयलो. जो कोण ताका खाता, जो कोण ताका पियेता, तो साश्णाच्या साश्णांक जियेता. करार केलो भावा भयणांनी आपणाच्या मांसाचो आनी आपणाच्या रक्ताचो. निमण्या दिसा ताणें जेन्ना हो उणो मोडलो पळय तेन्ना, आनी हेजेर हांव केन्ना दुसरी शिकवण दितलो भावा भयणांनी. आनी एक स्क्रिप्चर घेता भावा भयणांनो आनी मागीर एंड करता. जीसस cleanses a leper. When he had come down from the mountain, great multitude followed him, and behold, a leper came and worshipped him, saying, Lord, if you are willing, you can make me clean. कान दिया भावा भयणांनो, चोत्रायन म्हज्या उतराक आयका. Incline your ear to my saying. कान दिया. Then Jesus put out his hand and touched him, saying, I am willing, be cleansed. भावा भयणांनो, देवाची खोशी जावन आसा आमकां पेकोवणी दिवपाक आनी सदांच पेकोवणी दिवपाक. देवाक नाका भावा भयणांनो आमी देवसाराचे अंडर आसली. देव पिसोता सैतानाचेर. देव तुज्या फावरान आहा, तुज्या आड ना भावा भयणांनो. हांगर देवाचें उतर म्हणटा, देन जीसस पुट हिज हँड एंड टच्ड हिम सेइंग, आय एम विलिंग. आनी हो कोडकार आहा तो म्हणटा, लॉर्ड इफ यू आर विलिंग यू कॅन मेक मी क्लीन. तुजी खोशी नाजाल्यार तूं म्हाका नितळ कर. आनी देव म्हणटा आपणाची खोशी. देवाची खोशी जावन आसा भावा भयणांनो आमकां पेकोवणी दिवपाक. फकत आत्म्याची पेकोवणी न्हू, कुडीची पेकोवणी न्हू, पयशांची पेकोवणी न्हू, सगळ्या एरियान तुका पेकोवणी दिवपाक देवाची खोशी जावन आसा भावा भयणां. आमी दिता हो जेजू कितें सांगता पळय तेका आमचो कान. काय आमी क्वेश्चन करता हो ना. अशेंच भावा भयणांनो एक टेस्टमनी सांगता आनी एंड करता. असोच एक मनीस आसलो. 23 years तेका कुडीन तेजें दूख आसली आनी सगळें मेडिकेशन ताणें केलें. डॉक्टरांचे बरे बरे डॉक्टरांक अमेरिका, UK आनी कॅनडा हे सगळ्या गांवांनी भोंवलो. सगळे बरे बरे डॉक्टरांक मेळ्ळे, जायते पयशे मोडले, पूण तेका कांयच तेका सुटका मेळना. आनी असोच एकदां भावा भयणांनो तो एका बायबल क्लासीक येयलो आनी ह्या प्रिचरान तेजेर मागणें केलें आनी तेका सुटका मेवली. आनी एक दीस भावा भयणांनो तो घरा आसलो पळय तेन्ना पुत्तून तेका ती दूख येयली. जेन्ना दूख येयली तेन्ना ताणें तोंड ओपन केलें. जेन्ना सिट्युएशन पळयलें तेन्ना तोंड ओपन केलें. आनी ही आमची खूब लोकांची भावा भयणांनो ही संवय. सिट्युएशन पळयलें, तोंड ओपन केलें. कितें जातलें, अशें जालें, तशें जालें, तशें जालें, तशें जालें, आख्खें सिट्युएशन उलयलें. सैतानाक ऑलरेडी एंट्री दिली आनी मागीर म्हणटा आय कॅन्सील इन द नेम ऑफ जीसस, आय कॅन्सील इन द नेम ऑफ जीसस, आय कॅन्सील इन द नेम ऑफ जीसस. मातसो गो तोंड बंद धरूंक जायना. तोंड बंद धर. सैतानाक खबर आहा तुज्या तोंडांतल्यान तीच उतरां काडून ताणें तें घातलां तुज्या भितर. आनी हो म्हणटा घोडयेक देवाचो खोशी नासली आपणाक पेकोवणी दिवपाक. भावा भयणांनो कंप्लीट दूख ताका परत तशीच येता. आनी खूब टायमान हो अशीच पेकोवणी येता तेन्ना पुतून तो त्या प्रिचर आशिन वयता आनी प्रिचर ताका विचारता, हो बरो एनॉयंटेड प्रिचर ताका विचारता, तुवें ही उतरां म्हटलेली की देवाची खोशी नासली म्हाका बरो जावपाक. तो म्हणटा वय एक्झॅक्टली हीच उतरां म्हटलेली, सैतानान तुवें एंट्री दिली म्हणटा. आनी पुत्तून भावा भयणांनो हो ताका मागता आनी पुत्तून तो बरो जाता. आमी हीच मिस्टेकी करता भावा भयणां. आमच्यो ह्योच मिस्टेकी चालूच आसता भावा भयणांनो. आनी ताका लागून आमी नियाळ करुया, आमी देवाच्या उतराक कान दिता. देव म्हणटा आपणाक खोशी जावन आसा तुका बरो करपाक.
आनी तूं देवाक विचारता देवा तुजी खोशी, देवाचे उतर शिक तेजी खोशी कवतिली. नाजाल्यार मागीर दिमी घाल आनी मागणें कर, जेजू म्हाका पेकोवणी दी. पुत्तून येतलो, पुत्तून खुर्सार वयतलो, पुत्तून मरतलो आनी मागीर पुत्तून पेकोवणी दितलो. पेकोवणी दिली 2022 वर्सां पयलीं. देवाचें उतर शिकल्यार तुका कळटलें. ताका लागून होजाया 4:6 म्हणटा म्हाजो लोक शेणला कित्याक तेंची देवाचें उतर ना. माय पीपल आर डिफिटेड फॉर लॅक ऑफ नॉलेज. देवाची चूक करून फायदो ना भाव भयणानो. देवाचें उतर म्हणटा आपणाची खोशी. सर्गीच्या बापायची खोशी आसली की आमकां जेजू क्रिस्तान सगळ्यांक एकठांय करपाक, जेजू क्रिस्तान आमकां सगळ्यांक पेकोवणी दिवपाक, जेजू क्रिस्तान आमकां सगळ्यांक बरेपण दिवपाक. जेजू क्रिस्ताची खोशी. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीसस. कोणाक कितें म्हणूंक जाय भाव भयणानो? कोणाक कितें विचारूंक जाय? कंटिन्यू करतलो भाव भयणानो, कोबार जावंक ना. कित्याक पवित्र आत्म्यान खूब मोदें मोदें कितें कितें उलोवंक लायलें आनी टॉपीक मागीर थंयच उरलो. ताका लागून पवित्र आत्म्यान पयलो चार्ज दिवपाक जाय. आनी रिक्वेस्ट भाव भयणानो म्हाजो तुमकां, कित्याक तुमी जाणान आमचें काळीज कितें पळय तें. आमचें काळीज जावन आसा की तुमी देवाच्या उतरान वाडपाक. रिलिजियस स्पिरीट नाका भाव भयणानो, हात जोडून मागता. कित्याक म्हाका जाय तुमी सगळीं स्वर्गार आसलेली. रिलिजियस स्पिरीट जावशा आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे जियोवची ना. रॉंग वाटेन तो तुका गोवळ्यान येलो, रॉंग किंगडमानूय पावतलो. ताका लागून देवाचें उत्तर तर आमी आरसो कहो घेतलो आनी ह्या आरश्या प्रमाणे आमी जियेले. देवाचें उतर आमचो प्लॅन म्हणून घेतलो आनी ह्या प्लॅना प्रमाणे तर आमी जियेले भाव भयणानो, कितकें आमचें बरेपण जातलें, कितकी आमी सुफळ जातली. देवाच्या उतराक पयलो जागो दिवया. आनी कोणाक भुरगीं आहात भाव भयणानो, म्हाजो रिक्वेस्ट, ल्हानपणान सावन तांकां देवाचें उतर दिवपाक स्टार्ट करा. म्हाज्या मायन म्हाका ल्हानपणान सावन देवाचें उतर दिल्लें म्हणून भाव भयणानो आयज हांव देवाचें उतर दिवपाक हांगर पावलां. तांकां इतकी जाणवाय नासली, शिकलेली नासली, पूण देवाच्या उतराचेर शिकयताली. आनी ताका लागून आयज हांव देवाचें उतर परगट करता. खंय ना खंय म्हाजो मायचो हात आहा हितून. पांय म्हूण तूं म्हाजो भायर आसतालो, पूण माय म्हाजी म्हाका देवाच्या उतरान शिकयताली. भुरग्यांक तुमच्या बायबल हाडून दिया भाव भयणानो. बसा एकठांय, वाचा बायबल भाव भयणानो. आमी कोविडाच्या टायमार भाव भयणानो सगळीं एकठांय बसतालीं आनी आमी सगळीं एका स्क्रिप्चराचेर आमी सगळीं उलयतालीं. मातशें कितें तरी करा, देवाच्या उतराक पयलो जागो दिया. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीसस. कोणाचें टेस्टिमनी आहा? हॅलो ब्रदर. येस सिस्टर सांग. पळय तुवें मागणी केलो न्ही ब्रदर, ते आमगे उदका लागून. प्रेज गॉड. हय सिस्टर. हय उदक येयलो ना ब्रदरा. येवन भाटांतले थंय गेले म्हळ्यार आमगे घरा येयलो ना प्रेज उदक. गॉड. म्हणटा हांव अर्द दिता वाचता. जेजू कार. थँक थँक यू जीसस. यू जीसस. प्रेज Thank you, गॉड. Jesus. हांव वाचत घरांतले थंय दोग घालयताले. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. Praise God, brother. Praise I God. also want to testify the Lord and glorify Him. On Sunday at Mhonn'nneo, I had seen your family and Sister Sharmila doing the agreement prayer and claiming the rain to stop. It's the same way today when I was driving, I could actually see the winds blowing
and the rain was also pouring very heavily. So that time, and I could see the coconut trees actually coming, like they were moving and shaking. So I was like, the fear was coming. So that time I just took authority, just as you told us that day, and I told the storm, just like how Jesus did it, how he had come the storm, the same way I told the rain to and the winds to stop blowing in Jesus' name. And after some time, the whole scenario changed. Praise God. Praise God. That is so important. की इम्पॉर्टंट भाव भयणानो आमी शिकल्यान पळय ते एक्सरसाइज करपाक ताका म्हणटात फेथ विथ वर्क्स, फेथ विथ एक्शन. हांव शिकलो आनी हांवें एक्शनान घातलें. प्रेज गॉड. व्हेरी गुड सिस्टर. आनी कोण आहा? Praise God, brother. Praise I want God. to glorify God. Yes, sister. Brother, all glory to God. Brother, you had given this teaching like 1 month before, might be, or 3 weeks before, 1 John 4, 7 and 8, like, beloved, love one another as I have loved you. And like God is love on that. And it is teaching, it's so, all glory to God, ki the scripture, over here, when like, planted by God, it's going everywhere, and the hospital out of Chotraien, he was not accepting Jesus as Lord God and Savior. And the scripture, Holy Spirit, and yesterday and today, I went, and she has accepted Jesus as the Lord God and Savior. And again and again, the scripture, Holy Spirit has convicted her heart, and she says, God is love, God is love, I am full of love. And yesterday, Holy Spirit, hospital and set up, like the children teaching was on, and she heard grace, such a topic, and she started writing down, brother. And as you had told me, over there, the time is not yet. And I can see now she wants to, that thirst and hunger. She told me, I want to sit with you. I want to learn more about Jesus and more about God. And please sit with me. We'll do the Bible study. That is one girl, and that is a Muslim girl. I have there. Today also Lord connected us. She was crying and gazed at bhair and the nodrê. And the love of Jesus comforted her, and the teaching, she was talking. One more girl, when I was talking, when I was sharing the gospel with the one girl started crying. And it's beautiful how Lord is working in hospital. Millie, her name is crying, and I hug her. And I went and I hugged her. I said, Lord, thank you, our Father, your love is flowing from me to her. And she got comforted, and now I gave her the 4:19 Deuteronomy, first scripture which went was Deuteronomy 31:8. With the Lord, she read it. She read the scripture. I'm the Lord, I'm with you. I will never leave you, never forsake you. Will not be. She was going through the exact fear, like learned 20 years ago. She was so this losers type, and Holy Spirit was talking to her and comforting her. And now they are really got connected to the word, and now the teaching especially. All glory to God, brother. Praise It's God. beautiful. Praise God. Thank you, Jesus. Praise God. Anyone else? Praise God, brother. Praise God, brother. Brother, my friend, he got stone problem, and his operation was done. His name I don't know, but my friend told me he was 18 years old when he was admitted. Now his operation was done successful. Now he outside, and he gone to Bombay to again for work, to do work.
Okay. What you do, no Manfil? Just give him Psalms 97:5. Okay, if you know him, you just give him Psalms 97:5. Okay. Okay, brother. We will pray for him today. What is his name? This name I don't know. But Okay. I will ask my friend and I will message you, brother. Okay. God knows his name. We will pray for him. We will pray for him. And pray for my friend also. He also is not well. He got an accident while driving car yesterday. From somewhere he was coming from Margaon to Beijing at night. Okay, brother. Then I asked him. He told he got accident. Now he's in GMC. Somebody is there with him. Okay. We'll pray for him. We'll pray for him. Okay, brother. Thank you, brother. Anyone else? Brother, Yes, sister. brother, I told regarding the Tony, no, brother, take much here, but he cannot speak, but sits on a wheelchair, not a wheelchair, wasn't there to report. तुझ्या कॉंग ना सिस्टर किती म्हटलंय बघ ते Tony last week they paid me. Last, brother, Tony, टोनी लास्ट वीक Last week we had prayed for Tony, no? So he's okay, she said, that's good. Okay. Anyone else? Praise God. praise the Lord, brother. Yes, sister. Thank you. Brother, Genia. Yeah. I just want to glorify God. Brother, because thanks. Like, my husband was after me because I have gained weight. Oh, but I should check for it. I don't go to doctor. Doctor is the last thing I do. And because I have scripture, don't follow my footsteps because it's my faith. And so, brother, he said, I should check for no. Because the obese, I can see. And I also multiple party no cancel for that, brother. They never used to say no. I'm said, oh, beautiful. I used to say like that. Thank you, Jesus. And you know, airport for the machine sogllea airport. And that order for game, so the airport so the test for that. And so test, sogllea normal, everything was normal. Yes. I know test doctor refer करले नो पराको doctor refer करले नो I didn't refer करो ना आणि आज वे पाई के doctor केलो नो that माशे first time take life as door in नो केतना ही होना तो brother मी also ना केतना ही होना always used to say probably I should say because they केतना fever मुट्टा life आणि येऊन पण ना तो it's like एला देखो ना तो चलता सो लोगों ऐसा नो and praise and thank God for your immunity. And आज देखो डॉक्टर बोला take a test. So then I take a psoriasis. Like लगन अशे झालो, but nothing is this. Thank you Jesus. मैं ते report होते डॉक्टर दाखवलं त्याने. Good year डॉक्टर कामता. आणि मगला report दाखवला. डॉक्टर बोला ना. डॉक्टर तो ही माशे take सगळे. माशे तो ही कशा बोला था. डॉक्टर मग very nice. इतो मोठ ते कोण ना ते diabetes ना काय ना cholesterol ना food. आम्ही yeah. Who is the inside of me the greater one? Brother बोला जी हम काय माशे so every time plucking, he knows I always plucking, कितना देर पर होता है बाबा ना, plucking असता, word of God, preaching, I got था, तो सलाम उधर मत का, last time पे लोग बाबा से यो नाम को because अपन दारुण पाला लो, तुमचे आगे तुमचा और हम तो आमचे पसंद ना, हमने तुम पसंद मागोन ना का, सगळ्या भीतर रहा तो, और तू कोई दोस्त मो, so you only have to say, जितना सगळ्या पसंद Hindus or Muslims, everybody he died for, every man. Only we have to believe. Bhagat one power or believe brother, and sogllea this is already available, I told him. Yes. And I'm thanking the Lord. And I'm praising for my good health. Thank you, brother. Thank you, Jesus. Thank you, brother, for the teaching. आणि sister, but your husband forgot that he is there, so the joy of the Lord is the strength. No?
Your husband is there, that's why you are joyful. So he is thinking that you have put on weight. Oh, it was I was not. Anybody upon lose that no. Praise God. Praise God. Want to say something? Praise God. And Can you- he come at Mhonn'nneo to say praise God? Thank you. Thank you, brother. Thank you, God Lord. bless you. Yes, sister. yes. Thank Next you, Lord. Sunday, G. Yes, sister. Praise God. Praise God. Thank you, Holy Spirit. Sister Joninan first day हाकूत सोरायजाचेर खोट मारली. आणि आम्हाला खबर नाही पण दादा सोरायचा अशें कोण हें आहा म्हूण हांव मगे सगळें दुकोर खायला सगळें I eat everything. All oily thing I eat. My mother-in-law was telling me to bore page at Salonu and I was reading confession, so akka book read kotale, but nothing affected me. I don't know maka effects but I know the outside of the mouth but I was not bothered. I have eat. I tell how jizge ma satnu and jizge raga kitem. They were telling me how I am born no, they are born no. So I keep samarpan like that. You know. So I was not. I was not, because I know what I'm eating. Every day I eat the body of Christ. So, Jesus is not giving me any fear. He has not given me the fear. So I know and I know. 2 Timothy So I know and I know. Praise God. I have the power. Thank you, Holy Spirit. He is living inside of me, so I haven't to fear. Time comes, I fall, but His right hand is always above me. He tells me just cling to it. You didn't storm the heaven. Yeah. Huh? You didn't storm the heaven. Praise Thank you, God. Lord. Thank you, Jesus. Thank you, brother. Thank you for the teaching. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yeah. Anyone else? Thank you, brother. Anyone? बरे prayer request कितें आहा? God is willing. He said, I am willing. God is willing. Are you all willing to put your prayer request? Ask, and He will give some things. All Seek, things. seek, and you will find some things. And knock, Brother, and He will open half door. brother, can I speak? Yes, sister. Go ahead. My brother was in the hospital. He was in the ICU. But with all your prayers, he's out of the ICU. Praise But God. just having a little problem with his hand and he can't stand up with his leg. But doctor said nothing. It is nothing. He only has to, just stand and he'll be fine. But then he is so scared to stand because he's very tall and he doesn't know who can support him. But I told him, I just said, just God saying, Jesus, thank you, my hand is okay. My legs are okay. But Just keep him in tell him to praise, confess. brother. Tell him to confess Psalms 20-14. Psalms 20. Okay, Psalms 20-14. Anyone else? We'll pray for him, sister. We'll pray. Thank you. What is his name, sister? Thank God. Douglas Gabriel. Okay. Douglas D'Souza. Yeah. Anyone else has a prayer request? Anyone has a prayer request? Huh? God is willing. Brother, one question please. That Psalm 20-14 is like, my strength was gone like a water split on the ground. And how do we say it? Like, we have to say it, my strength is gone, or Jesus' strength was gone because of His strength, we have got the strength, right? Yes. Correct. So how do we say it? That Correct. What you said is correct now. His strength was gone so that I may be strengthened. His bones were out of joint so that my joints may be perfect. Yes. So how do we pray that scripture when we see from the Bible? That only I am saying. No? That only I am saying, Lord, your strength was gone
so that I may be strengthened. Thank you, Jesus. Lord, your bones were out of joint so that my joints may be perfect. Thank you, Jesus. My bones are perfect. Thank you, Jesus. I can do all things to Christ who strengthens me. So you take the scripture and you confess over your body. See, the word of God is very clear. What happens is, why don't we see the healing is because of Mark 9:23. Because what Mark 9:23 says ki माझे स्वत मानशी नाजाल्यार तूं कितेंय करूंक शकता. सो इफ आय बिलीव इन गॉड आय कॅन डू एवरीथींग. बट वेन आय सी द सिट्युएशन, हांव जेन्ना तें सिट्युएशन पळयता तेन्ना म्हाजी नदर सिट्युएशनाचेर वयता आनी देवा कडल्यान हांव हालता. अशेंच कोणाचें घडलें? पेद्रूचें. पेद्रू कितें म्हणूंक लागलो? पेद्रू कितें म्हणूंक लागलो? पेद्रून म्हटलें, जेजू म्हाका उदकाचेर चलपाक जाय. आय वॉन्ट टू वॉक ऑन वॉटर. आनी जेजू म्हणटा यो, वन वर्ड कम. आनी पेद्रू देंवता आनी चलोंक लागता. पूण जेन्ना तो ल्हारां पळयता आनी वादळ पळयता तेन्ना नदर तेजी ल्हारांचेर वयता आनी त्या वादळाचेर वयता. देवा कडलो फोकस काडलो, ल्हारांचेर गेलो, वादळाचेर गेलो, बुडोंक लागलो. आमी भाव भयणान अशींच बुडटा. जेन्ना आमी उलयले, जेजू तुज्या गायांनी हांव बरो जाला, आंग दुखोंक लागलें, आवय दुखता. कितें केलें? देवसारान उलोवपाक जाय आसलें तेंच उतर उलयलें. देवसाराक तूं कितें उतर उलोवपाक जाय आसलें, देवसाराक जाय तूं सिट्युएशन उलयलेलें आनी तूं सिट्युएशन उलयलें. देवान सांगलां सिट्युएशन उलयनाकाय, सोल्युशन उलय. फर्स्ट सगळ्यान पयलें देवान कावक पयलो उजवाड उलयलो, भावार्थाची उतरां. कावूक उलोवपाचो ना आमच्या लायफान, मरणाची उतरां उलोवपाची ना, पेकोणेची उतरां उलोवपाक जाय. आनी उतर उलयलें, आंग दुखता ना, म्हाका दुखना. जेजू तुवें म्हाजी दूख केल्याय. सैताना म्हाजे कुडी वयले तुजे हात काड. रिमूव युअर हँड्स ऑफ मी बिकॉज आय एम वॉश्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस. म्हाका जेजू क्रिस्ताच्या पवित्र रक्तान धुलोलो आसा. म्हाका जेजू क्रिस्ताच्या पवित्र रक्तान माखलोलो आसा. सैताना तुका म्हज्या कुडीचेर कसलोच अधिकार ना. उलोवंक जाय भाव भयणांनो. सैतानान तुवें उलोवन धांवडांक जावो तेका. देवाचें उतर म्हणटा सबमीट टू गॉड. म्हणजे देवाच्या उतराक तूं तुजें देवाचें उतर तुज्या तोंडांतल्यान उचार. सैतानान पाठ कर आनी तो तुज्या कडल्यान कोसवतलो, धांवतलो. पूण आमी सिट्युएशन पयल्या उपरांत आमी त्या सिट्युएशन उलयता तेन्ना सैतान फायदो घेता आनी 99% ऑफ द टायम हिलींग ताका लागून जायना. इट इज नॉट दॅट गॉड डज नॉट वील टू हील. गॉड्स वील इज टू हील. ताणें म्हटलें देवाच्या उतरां. म्हाजी खोशी जावन आसा जेन्ना तो हे कोडकार तेजीशीन येता तेन्ना तो म्हणटा म्हाजी खोशी आहा, नितळ जा. इट इज गॉड वील टू हील. सर्गीच्या बापायन आमचो इतको मोग केलो की आपणाच्या एकल्याच पुताक धाडलो की तेच्या गायांनी आमी बरी जावपाक. ऑलरेडी ताणें आयजायान म्हणून दवरलेलें. आयजाया 53:4-5 म्हणटा, ही बोर आ सिकनेस, ही बोर आ इन्फर्मिटीज इन हीज बॉडी, बाय हीज स्ट्रायप्स वी वर हील्ड. जेजू येवच्या पयलीं उलोवन दवरलेलीं उतरां, जेजू येयल्या उपरांत उलोवंक ना. आदल्या कोराराची उतरां नव्या कोरारान कंप्लीट जाली. पूण आमी सिट्युएशन पळयता आनी आमी सिट्युएशन उलयता. थंयसरूच आमी शेणटाव भाव. आख्खें वर्सभर तुवें बरें झूज मांडलेलें, सिट्युएशन पळयलें आनी तूं शेणलोय. आख्खें वर्सभर तुवें काम केल्लें तें एका मिनटान तुवें वगडायलें. कित्याक उतरांक पद. Thank you, brother. Thank you. प्रेज गॉड. आनीक कोण आहा? Brother, Yes, sister. praise the Lord. Praise the Lord.
ब्रदर आमी हे संवसाराच्या चारूय कोणशांनी जायतीं भाव भयणां दुसऱ्यांक पिडापीड दिता तेंचे पासून आमी माग घ्या पोकोन माणिपुरान त्यागे उतर म्हणटानी यू डू नॉट जज अदर्स एंड आय विल नॉट जज यू आमी तांकां जज करची न्ही ती कितें कोताय तें पूण आमी तांकां जेजू गेलो मोग मेळो तांकां तेंचे पासून आमी माग घ्या थँक्यू ब्रदर. प्रेज गॉड. आनी कोण आहा? प्रेज गॉड. भाव भयणानो हे टिचींग कोबार जावना पूण हांव आतां हे कंप्लीट जाल्या उपरांत रोखडोच बसतलो आनी अपलोड फाल्यां बाय मॉर्निंग हांव अपलोड करतलो भाव भयणानो. हे देव म्हाजेशीन उलयला फॉवर्ड करा आनी हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा भाव भयणानो. तुमी हे व्हिडिओ फॉवर्ड करता. गेल्या विकाचो व्हिडिओ जो सिस्टर निकितान आपणाची टेस्टमनी दिल्ली आनी सिस्टर किओमीन टिचींग दिल्लें ऑलरेडी 1.4 K जाला 1400 वयर तेजे व्यूज जाले ऑलरेडी. एक वीक पासून जावना आनी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा भाव भयणानो. तुमी देवाच्या उतर फुडें करता आनी व्हडलो तुमचो इनाम हो इनाम भाव भयणानो देवाचो फावर तुमचेर हांव उलयता आनी हांव मागता भाव भयणानो तुमच्या खातीर आनी हो देवाचो फावर हांव तुमचेर उलयता. प्रेज गॉड. मागणें करुया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमी. सर्गीच्या बापा तुका अर्घ आनी महिमा दिता. जेजू क्रिस्ता तुका अर्घ आनी महिमा. पवित्र आत्म्या तूं आमच्या भितर देव. देवाचे उतर म्हणटा जेन्ना देवाचे उतर परगट केले हो चरयांचो टायम जावन आसा. हो टायम पवित्र आत्म्या तूं देवाचे उतर घडून हाडटले. कित्याक देवाचे उतर म्हणटा आपणाची खोशी जावन आसा आपणाचे परचेक पेकोवणी दिवपाक. आनी ह्या वेळार आयच्या दिसाक भाव भयणानो हे देवाचे उतर तर तुमी तुमच्या काळजांत घातला. तुमचे कुडीन कसलेंय दुयेंस आसूं जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हे दुयेंस मुळान सावन मरोन गेला म्हणून हांव उच्चारता. कसलेंय दुयेंस आसूं भाव भयणानो कित्याक सगळीं दुयेंसां जेजून आपणाची कुडीन येयलेली आनी 2022 वर्सां पयर. आनी देवाचे गायांनी तुमी बरी जाल्यात म्हणून हांव अर्घ आनी महिमा दिता जेजू क्रिस्ताक. आनी सिस्टर वेनिसा ही वेनुस्का हेच्या पासत मागता भाव भयणानो ही दोळे येवपाचे जे इन्फेक्शन चालू आहा देवाचे उतर म्हणटा दोगा जाणां आपणाच्या नांवान तर एग्री जाली नाजाल्यार ही पिडा आयच्या दिसाक सावन ह्या गोंयान बंद जातली जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. कित्याक देव म्हणटा दोगा जाणां म्हाज्या नांवान तुमी एग्री जाया आनी आपूण तें घडून हाडटलो. आमी भाव भयणानो 54 लोक आसा आतां ह्या वेळार. 54 लोक आमी एग्री जाता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. दोळे येवपाची पिडा दुयेंसाची पिडा जोराची पिडा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान सगळ्या कुडांतली भायर आनी तुज्या पवित्र रक्तान तुवें तांकां धुवन काडल्याय म्हणून जेजू तुका अर्घ आनी महिमा दिता. जेजू तुका अर्घ आनी महिमा दिता. मेंटफिलाच्या फ्रेंडाक लागून ताका नांव खबर ना पूण देवा तुका खबर आहा तो कोणाचें उलयता पळय तें तुज्या कडल्यान कांयच लिपलेलें ना देवा. ह्या भुरग्या खातीर आमी मागता. ह्या भुरग्याक तुज्या हाजेरीन आमी हाडटा आनी तुजें उतर म्हणटा जेन्ना देवाच्या हाजेरीन आमी आसता सगळे फातर तेजे मेणाचे वाती पासून गळोन गेल्या म्हणून जेजू तुका अर्घ आनी महिमा दिता. सगळे तेजे कुडीन फातर आहले ते मेणाचे वाती भाशेन गळोन गेल्या म्हणून जेजू तुका अर्घ आनी महिमा दिता. जेजू तुका अर्घ आनी महिमा दिता. हे सगळे कोण डिप्रेशनान आहा हिंकां देवाच्या हाजिरीन हांव उबारता आनी हांव उलयता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. तांकां जेजू क्रिस्ताचें मन आसा. ते जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड
जेजूच्या पवित्र रक्तान तांकां माखलेलें आसा. सैताना तुका तेंचेर कसलोच अधिकार ना. तेंच्या कडले तुजे हात पयस कर जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. जेजू क्रिस्ताच्या रक्तान तांकां हांव मागता आनी आंच बोडवे तेंच्या सर भोंवतणी घालता जो लोक डिप्रेशनान आहा पळय तांकां. आनी हे आंच बोडवे ताका राखतात, तांकां राखतात, सांबाळतात आनी देवाचें उतर मिनिस्टर करतात. म्हणून जेजू तुका अर्घ आनी महिमा दिता. कित्याक तुजें उतर म्हणटा एंजल्स आर मिनिस्टरींग स्पिरीट टू ऑल दोज हू आर हेयर्स ऑफ सल्वेशन. आनी मॅनफिल्डाच्या फ्रेंडांक एक्सिडंट जाला तो GMCन आहा ताकाय जेजू ह्या वेळार हांव तुज्या फुड्यान उबारता. आनी जेजू मरणाच्या आत्म्यान तेजेर कसलोच अधिकार ना. देवाचें उतर म्हणटा Psalms 118:17 He shall not die but live and proclaim the wonders of God. तो मरचो ना पूण तो जियेतलो आनी देवाची महिमा तो परगटतलो. ह्या उतर तेजेर हांव उलयतां जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. जेजू तुज्या नांवान हांव ब्रदर टोनी खातीर मागता. जेजू तुजी हाडां जॉयंटा भायर आसली तेजी हाडां परफेक्ट जावपाक. तुजी कूड जेजू सगळी पिजून उडयलेली तेजी कूड परफेक्ट जावपाक. तुज्या गायांनी जेजू तो कंप्लीट बरो जाला म्हणून तुका अर्घ आनी महिमा दिता. आनी सिस्टर लुलूच्या बाळाचो हात कितें दुखवला. जेजू तुजी हाडां सगळीं जॉयंटा भायर आसली आनी ह्या बाळाची हाडां परफेक्ट आसा म्हणून जेजू तुका अर्घ आनी महिमा दिता. तुज्या गायांनी ते कंप्लीट तेजी पेकोवणी जाल्या म्हणून जेजू तुका अर्घ आनी महिमा दिता. तुज्या पवित्र रक्तान तुवें ताका धुवन काडलाय म्हणून जेजू तुका अर्घ आनी महिमा दिता. तूं जाणा आसाय पेकोवणेचो देव आनी तुवें म्हटलें तुजें उतर धाडलें आनी पेकोवणी तुवें आमकां दिल्या. जेजू तुजें उतर पेकोवणेचें धाडटा आनी ह्या वेळार सगळीं जीं हॉस्पिटलान आसात, सगळे घरांनी जी दुयेंत आसात हे जेजू तुजें उतर धाडटा. तुज्या गायांनी तांकां पेकोवणी मेवली म्हणून जेजू तुका अर्घ आनी महिमा दिता. आनी क्रिस्तांवांक पिडापीट दिता तेंच्या खातीर जेजू आमी मागता. कित्याक तुजें उतर म्हणटा जेजू. दोगां जाणां ह्या धर्तेचेर एका मनाची जालीं नाजाल्यार तूं आयकताय. आमी एका मनाची जाल्यान जेजू हे सगळे सॉल आसले, हे सगळे पिडापीट दिवपी आतां पॉल जाल्या म्हणून जेजू तुका अर्घ आनी महिमा दिता. सगळे जेजू क्रिस्ताक तेणी अनुभवला म्हणून जेजू तुका अर्घ आनी महिमा दिता. आनी ह्या आमच्या भारत देशान ही पिडापीट दिवपाची बंद जाल्या म्हणून जेजू तुका अर्घ आनी महिमा दिता. तुज्या पवित्र रक्तान हो देश मागता हांव जेजू. तुजें पवित्र रगत ह्या देशाचेर शिपडायता हांव जेजू. तुजे आंच बोडवे ह्या संवसारान ह्या इंडियेचेर उलयता हांव जेजू. तुजे आंच बोडवे तुज्या लोकांक राखतात. तुज्या पवित्र रक्तान तुवें तुज्या पोरजेक माखलाय म्हणून जेजू तुका अर्घ आनी महिमा दिता. जेजू तुजें उतर म्हणटा दोगां जाणां एकठांय एका मनाची जालीं जाल्यार तूं आयकताय जेजू. आमी एका मनाची जाल्यान आनी तुवें आयकलें म्हणून जेजू तुका अर्घ आनी महिमा दिता. आनी जी कोण आड येयल्यान तेंच्या पासत आमी बेसांव उलयता हांव जेजू. तांकां आमी मोगान लेखता हांव जेजू. तेंचेर आमी राग धरिना हांव जेजू. कित्याक तुवें म्हटलाय भावार रागान चलोना. आनी आमी आमचो आंगर भावार्थ उच्चारता तो मोगान उच्चारता हांव जेजू. तुवें जो खुर्सार आमकां मोग दाखयलाय त्या मोगान आमी तांकां आमी हें मागणें करता हांव जेजू. आनी जेजू सगळीं भाव भयणां ही ह्या वेळार आंगर येयल्या तेंच्या पासत हांव मागता जेजू. सगळीं ह्या वेळार आपणाचो टायम दिला जेजू. तूं तुजो
राज्यान ती आपणाचो टायम जो घातला तेंचे सुबाम बेसांव तूं उलयताय म्हणून तुका अर्गांनी महिमा दिता. तुज्या राज्यान बी घातलेली तूं केन्नाच विसरोनाय म्हणून जेजू, आनी तूं सदांच विश्वासी म्हणून तुका अर्गांनी महिमा दिता. हे सगळे प्रोजेक्ट तुज्या फुड्यान हाडल्या जेजू, आनी सुबाम बेसांव हांव तेंचेर उलयता. आनी जेजू तुजो फावर तेंचेर आसा म्हणून तुका अर्गांनी महिमा दिता. तुज्या गायांनी तांकां ओत्मीक पेकोवणी, कुडीची पेकोवणी आनी तेंच्या पयशांचेर पेकोवणी, आनी पवित्र रक्तान जेजू तुज्या हांव तांकां मागता. तुज्या पवित्र रक्तान तांकां हांव मागता. ह्या वेळार जेजू तुज्या आंच बोडवे तेंचेर उलयता, आनी हे तुज्या पवित्र रगत तांकां राखता म्हणून तुका अर्गांनी महिमा दिता. तुज्या आंच बोडवे तांकां राखता म्हणून तुका अर्गांनी महिमा दिता. देवसाराक कसलीच तेंच्या घरा लागीं बसून, घरा सोर भोंवतणी बसून येवपाक तुवें घेरो घातलेलो आहे म्हणून तुज्या रक्तान आनी तुज्या आंच बोडव्यांनी तुका अर्गांनी महिमा दिता. हे सगळी आमी मागणी करता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन.